तो कोण करता सगळ्यात सुरुवातीक आम्ही सरकाराकडे मागिल्ले बिझनेस ॲडवायझरीची कमिटीची मिटिंग झाली त्या वेळाचेर की हे सेशन जशें गेल्ले विधानसभेच्या वेळार आमकां कॅटेगरिकली एश्युरन्स कन्सेन्सस जाल्लो स्पिकराच्या फॉयरांत आमी बशिल्ले की Assembly shall be adjourned to meet again on 19th of July for remaining 10 days and the same business will be repeated. So जेन्ना बिझनेस ॲडवायझरी कमिटी मिटिंग झाली तेन्ना आमी क्लियरली सांगिल्लें की 10 दिसांचे मिनिमम उरले ते 10 दिसांचे सेशन घेयात so that every business would be transacted properly and properly discussed, debated. तरी आसतना आनी 3 दिसांचे सेशन घेतले आणि 3 दिसा भितर एक दिसाक आमी म्हाका दिसता 25 की अशे 20-25 डिमांड पास केल्या आणि आता काल 9 बिलां पास केल्या आज 10 बिलां लिस्टेड आसा आणि बिलां कसली आसा अत्यंत महत्वाची बिलां पळय मायनिंग कॉर्पोरेशनाचेर बिल आहा तुगेले भूमिपुत्र ऑथॉरिटी म्हणून बिल आहा तुझे हाजेर बिल आसा एक कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज अमेंडमेंट बिल आहा अत्यंत महत्वाची बिल आसा जी वाचपाक आमकां कसोच टायम सुद्दां मेळुना म्हणजे आमी सकाळी असेंब्ली येतात रातचे 5:00 आमी वतात म्हणजे इनफॅक्ट काल 2 बिलां तांणी भूमिपुत्र बी म्हणटा ते राती म्हणजे आज सकाळी 4:30 वरांचेर हाडून दिल्या पावणे 5:00 आमी भायर सरले हांगाच्यान वचपाक घरा पावतले कितल्या पळय आनी परत येतले केन्ना पळय ताका सांगलें आमी रिक्वेस्ट केली स्पिकराक उदळ फॉयराक मिटींग आपयली चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आमी मेन लिडर सगळे आशिल्ले आनी ताका रिक्वेस्ट केली की ही बिलां तूं आज सगळीं आसा ती 10 सिलेक्ट 11 सिलेक्ट कमिटी धाडया आनी सिलेक्ट कमिटीक स्टडी करली 15 दिसांनी एक दिसाचें सेशन मागय एक्सक्लुझिवली टू डिस्कस एंड डेलिब्रेट ऑन द बिल्स लोक आमकां हांसतले भायर सगळे लोक कितें म्हणटले अरे कितें रे हेचे पयलीं रातचे लेट पर्यंत चलता म्हणून लोक हे करतात हे कितें काय म्हणटा रातची असेंब्ली चलयता रातची बिझनेस करतात अशें उलयतात आता बिलां काल 9 बिलां पास केली कालची बिलां म्हणजे तातूंत सिंपल आशिल्ली गोंय काडपाचें गोवा दमन एंड दीव ते दमन दीव काडपाचें गोंय दवरपाचें 1-2 बिलां आशिल्लीं बट देर आर नॉट टुडेज बिल्स आर व्हेरी सिरियस म्हणजे म्हजे कडेन बिलां आसा ती बिलांचें हेंच पळयलें जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें बिलां म्हणजे केदी हें आसा ती वाचपाक तुका एक 2-3 वरां तरी जाय ओल्ड बिल घेवन ते कंपेर करचें पडटा प्रत्येक बिलाचे कडेन पूण आमी क्लियर मॅन्डेट मागिल्ली स्पिकरा कडेन की आमकां तूं हें कर आज सगळी सिलेक्ट कमिटी धाड आणि आम्ही एक दीस मागीर 10-15 दिसांनी मेळया परत एक दिसा खातीर सेशन घे एक्सक्लुझिवली टू डील विथ द बिल्स ही डीड नॉट एक्सेप्ट आमकां ताणें आज वचून मला रुलींग दिवना ताका सांगलें आमकां रुलींग दी आमची मागणी आशिल्ली सगळ्यांची आमकां रुलींग दी म्हटलें जाल्यार कंपेल्ड अस टू गो टू द वेलाचेर वचून बोवाळ कर आनी अशा पद्दतीन आतां एक तातूंत भितर एक बिल आसा हाजें पंचायत अमेंडमेंट आसा Panchayat amendment says that any house with roofing, you can go for a slab. You can cast slab on that with RCC poles. Now, this requires amendment to the Town Planning Act. The Town Planning Act, Town Planning Act definition is like this: building, roofing, re-roofing, everything is covered under the Town Planning Act. Definition is also building it. Building operations includes erection or re-erection of a building or any part of it. Roofing or re-roofing of a building or any part of a building or an open space. This is the definition of the under the Town and Country Planning Act. So there is absolutely problem म्हणजे थंय कितें जर करतलो जाल्यार तो आतां सेटबॅक ना कन्वर्जन्स ना काय ना सर्रास सगळे कडेन टेरास घालपाक लागतलो टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीस अमेंडमेंट पंचायतीचे कडेन वतले पंचायत तांकां धरून दितले आणि ताजे इतले ते हे जातले ताजे कॉन्सिक्वेन्सीस इतले जातल्यो की फाल्यां रस्तो रुंद करपाक तुका काय मेळपाचें ना दे ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड कॉन्क्रीट हावस तो जस्टिफाय करपाक सोदतालो ना ते गरीब लोक हे ते अशें तशें म्हणून सांगून जस्टिफाय करता म्हणजे कायद्यान करा यू डू इट इफ समबडी गोज टू द कोर्ट आय एम शुअर दिस विल बी स्टक डाउन बट टाउन प्लॅनिंग ऍक्ट सुपरसीड्स ऑल द एक्ट्स. That is why town planning whether it is municipal council or panchayat, town planning permission is a must. Town planning department is the technical authority for both the bodies.
हे अशें करप जाल्यार कितें जावपाचें तें पळया. म्हणजे आतां खंयच्याय खंय उठसूट प्रत्येक जाण कॉन्क्रीट घालपाक लागता आनी तो एक स्लॅब घालून रावपाना. एक स्लॅब घालून की ताजे वयर दुसरो स्लॅब घालता अशी परिस्थिती जावपाची आसा. म्हणून ही बिलां जर आमकां स्टडी करतलो जाल्यार आमी ताजे कडेन फक्त टायम दी म्हणून सांगू. वी हॅव सेड दॅट ओके तुमी बिलां हाडल्या लेट अस स्टडी. आमकां टायमच मेळना वाचपाक स्टडी करपाक. हाव वी कॅन डिस्कस इट इन द असेंब्ली. म्हणून आम्ही 2-3 खेपे ताजे कडेन मागले. अल्टिमेटली वी वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट. In a democracy, you cannot steamroll such legislations which affect everybody. It can be a major consequence. See, you should have consultations, discussions. That's why we meet in the assembly, not just steamrolling things because you have a brute majority. That is not a fair thing to do. We must take opinions. That's why we are elected here by the people. To speak up and give our suggestions, which is not very fair if we just steamroll the brute majority. Mr. Rane has been the chief minister. He has been the speaker. He has controlled many sessions as a speaker. He was instrumental in bringing the what you call PDAs in Goa at that time based on DDAs. So lots of reforms he had brought at that time. जे कितें आज हावजान आमी पळयतात, this is a clear-cut murder of democracy. And we don't want to be accomplices in it. We don't want to be partners in crime. This is a crime that we are doing on the Goan people. Hastily passing laws which are not even being thought of, which are not discussed, and which are going to have far-reaching consequences on the future of Goans and Goa. We cannot be accomplices to such an act. What Pramod Sawant is trying to achieve is trying to have a fast track sale of Goa. जे कितें गोंयचे एसेट्स आसा ते ताणें पावणेर काडल्या. आज आमचो एक प्रश्न आशिल्लो, आग्वादचे जेलाचो 25 कोटी रुपया सरकारान मोडल्यात स्वदेश दर्शनाच्या नांवान. आग्वादचे जेलाक रेडी केलां आनी ते दृश्टी म्हणटा ताका दितात. दृष्टी तांकां पयशे दितलो 1 कोटी रुपया सुमार वर्साक. रेडी करून ताका दितात. रेडी करून तुमी चलया म्हणून. आग्वाद जेल म्हणटा ताका इतिहास आहा मरे. आमकां जें स्वातंत्र्य मेळ्ळां तें आग्वादचे जेलाच्यान सॅक्रिफायस जावन मेळिल्लें आहा. आतां आमकां स्वातंत्र्य मेळिल्लें आहा कितें लुटपाचें. हें स्वातंत्र्य हे आतां एन्जॉय करतात. हे रातचे आनी आमदार फोडून व्हेल्या आनी हे नवें मेळिल्लें स्वातंत्र्य तर तांकां आहा 6 म्हयन्याचें. तेजे कितें आसात एसेट्स ते सगळे विकप, ते सगळे पावणेर काडप आनी कितें तरी पयशे करून ना जावप. आमकां दिसता ही लक्षणां आसा ते भशेन आमकां अशें दिसता की हें टाटा बाय बाय सेशन, हें लास्ट सेशन आसतलें. हाजे फुडें आनी सेशन तो घेवंक पावचो ना. 3 दिसाच्या सेशनान पसून ही इज नॉट बीन एबल टू हँडल इट. He has become a national joke after that statement that parents have to take care of their children and not the police. My taxpayer तुमकां tax कित्याक फारीक करता? Whose job is it to give security to the population? Is it not your job? फाल्यां रस्त्यार वचून जर कोणें मर्डर केलो, मरता तेजेर ताणें पिस्तॉल व्हरूंक जाय आसलें म्हणटालो. पुलीस आसा कित्याक ते? पुलीस आसा पॉलिटिशियनाच्या फाटल्यान लागपाक. आणि जे विजिलन्स आहा ते आमचे ओपोजिशनाच्या फाटल्यान लागपाक. चोरांक धरपाक न्ही. एकूच रेप न्ही ती, गँग रेप न्ही, 3 गँग रेप जाल्यो. सिरियल गँग रेप जावपाक लागले गोंयांत. हे कितें? हाजें उत्तर कितें? रातचे भोंवपाचें न्ही. काल 4:30 जाले मरे हांगाच्यान वचपाक, 5 जालीं. मागीर कोणाक रेप करपाचो रस्त्यार? कितें उलयता तो? उलयता तो विचार करून उलोवंक जाय. उलोवपाचें सोड, खालतीपण ना की चूक जाली म्हणपाक. म्हण मरे चूक जाली म्हणून काबार कर. ते म्हणपाचें बडपण ना मनाक.
सो गोंयचो एथोस जो कितें आहा एंड द स्पिरीट ऑफ द गोंयकारपण हे सावंतवाडी सरकाराक समजत ना हो म्हजो चार्ज आसा तेंचो एंड देरफॉर वी हॅव टू very clearly and strongly oppose this government. This government is taking Goa to the pits, and it is everybody is there to loot. Lootpajo ekaklejo scheme aha, and your scheme idea in the form of laws, bills which have been adopted in this thing. राज्य सभेन उत्तर दिले की टॉकटेचे डॅमेजीस आम्ही ऍप्लिकेशनच करूंक ना तो सांगता फॉर्मॅट चुकले म्हणून फॉर्मॅट चुकले जाल्यार कित्याक हा तुझे आयएस कितें करता तुम्ही मेजता ट्रिपी फकत ट्रिपी मेजपाचे दोतोर हे तांणी चिंतपाक जाय की गोंयांत जर आतां आमच्या गोंयकारांनी चिंतूंक जाय जर कितें आमकां बरो फुडार जाय जाल्यार अशें गोंय पावणेर काडपी लोकांक घरा धाडूंक जाय आनी ताजे खातीर आमी एकवटान फुडें करचें पडटलें बट ह्या हावसान गोंयकारांक न्याय मेळूंक शकना आनी गोंयकारांक न्याय मेळना म्हणून आमी थंयच्यान वॉकआउट जाले आज आम्ही बॉयकॉट केला उरिल्लो कार्यकाळ असेंब्ली हातूंत कारण जी बिलां आमकां वेळ दिनासतना तांणी घेतली आनी त्या खातीरूच आमी प्रोटेस्ट केलो प्रोटेस्ट करपा फाटल्यान कारण आतां जे पंचायत बील ताणें घेतलां आमच्या लिडर ऑफ ओपोजिशनान तुमकां सांगलां पूण तातूंत आनी एक गजाल आसा आनी ती म्हणजे एनडीए नासतना आमी स्लॅब घालतले काय कितें आज बारीक सारीक गोष्टी एनडीए पयलीं बघता एनडीएचे विशयी थंय कांयच करूं ना हो एक गोष्ट आसा आनी तिसरी गोष्ट आसा ऑलरेडी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक तें आसा ऑब्वियसली आसा हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता म्हणून आमी ती आतां जी कविता म्हटली आमी ती त्या खातीर म्हटली तातूंत सगळें सरकार कशें चल्लां हें सामकें त्या कवितेंत दिलां हांव फक्त ती तुमचे कडेन नोंद करना डॉक्टरा जब तुझे सरकार डॉक्टरा जब तुझे सरकार नाही कायदा नाही वायदा अधांतरी दरबार डॉक्टरा जब तुझे सरकार इथे फुलाना मरण जन्मता दगडाना पण चिरंजीवता बोरी भाबळी उगाच जगती चंदन माथी कुठार डॉक्टरा जब तुझे सरकार हे जनतेक लागून आसा हे सेंटेन्स जे आसा पळय कंप्लीट जनतेचेर आसा लबाड जोडती इमले माड्या गुणवंताना मात्र झोपड्या म्हणजे लबाडांक बंगले गुणवंतांक झोपड्यो पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा वेशेला मणिहार म्हणजे कितें आपली जी पतिव्रता आसा तिच्या गळ्यांत दोणे आणि वेशेला मणिहार मणिहार म्हणजे कळ्ळें वाईट तुके इतके पोसले म्हणजे खंय थंय भलेपणाचे भाग्य नसले या पृथ्वीच्या पाठीवर या माणसासी ना आधार उद्धवा अजब हांवें सारकें ह्या कवितेंतल्यान ताणी आज बसून कितें केलां तें सगळें मुखार दवरलां गोंयकारांच्या The last 3 दिसाची असेंब्ली सेशन आफ्टर अ लॉंग टायम द आर्ग्युमेंट इज बीएससी खातीर सदांच दिसत आशिल्लें बीएससीन जे आमचे लिडर ऑपोजिशन बाब विजय सरदेसाय हू आर पार्ट ऑफ द बीएससी एंड बाब सुदीन ढवळीकर दे वर व्हेरी क्लियर कशी जाय ती म्हाका दिसता विथ द प्रॉपर स्ट्रॅटेजी इज बीन एबल टू गेट मॅक्झिमम इश्यूज आउट आयचो दीस खूब सकाळच्यान म्हत्वाचो आशिल्लो कोल ब्लॉका कडल्यान फर्स्ट क्वेश्चन तांणी कशें बुलडोज केला हें म्हाका दिसता तांणी दाखोवन दिल्लें आसा अ क्वेश्चन विच वॉज आन्सर्ड वन्स वॉज पोस्टपोन्ड again put for the next session and आजूय postponed where there is no clause in the rules and procedure of business की हे करपा खातीर थंय बुलडोज केले आज कोविड मिसमॅनेजमेंटाचेर कोविडाचे डिमांड हेल्थाचे डिमांड्स हे विशय आशिल्ले देर आर आर्ग्युमेंट्स वेदर ऑक्सिजन वॉज पीपल डायड आउट ऑफ ऑक्सिजन or did not die out of oxygen things which we needed to discuss
आणि ताज्या खातीर इम्पॉर्टंट आशिल्ले ते विशय कंप्लीट करपाक सडनली इतली बिलां आयल्या. Together it was impossible to touch the bills. First day I think ended up at around 2:30. Today morning we ended up at 4:30. And Tajamodi doing the normal business, looking after normal demands, it is highly impossible for any normal person to do it. And hanga amcha bhitar, I think we have a lot of people who are experienced much more than all of us. We are young, they are elderly experienced people. आणि हे जेन्ना लोक आपले मत मागता, राणे सर्कल मनी जो बाबा राणे सर्कल मनी जो 50 वर्सां हांगा आसा म्हणून we have given him a congratulatory motion. I think sentiments need to be respected because we are MLAs and MLAs are supposed to legislate and get laws. आणि कायदे डेलिब्रेट करपा खातीर हो असेंब्ली सेशन हाडिल्लें आसा. सो हांगा खंयच लिडर ऑपोजिशनान म्हणला कोणे ऑपोज कांयच करूना. सगळ्यांनी सांगलां की वी विल डिस्कस कित्याक कायदो सारको येवपाक जाय, कायद्यानुसार गोंय चलतलें आनी ते गोंयांत खंय समज रॉंग जालें, फुडारार खंय ती मिस्टेक आसा थंय आमी जबाबदारी फाल्यां आसा, हातून आसा हें दिश्टी पडटा. And we were not able to do justice to our position. So that is why I think all of us have taken a step की तुम्ही ruling दिया की तशे बाब दिगंबर कामतीन म्हणला थोडे दीस दिया आमकां, let us study it कित्याक we have practically not been anywhere than doing learnings for the last 3 days. So 8-10 दीस 15 दीस दिल्लो टाइम जाल्यार सगळे डिस्कस करून जातले आशिल्ले. पूण म्हाका दिसता whether it's mining corporation or whether it is the gambling act or the other acts which are supposed to come in, or the Bhumiputra or the Panchayat, lot of things seem to be nodding the head back of the center. म्हणजे सेंटरान सांगला हे कायदे पास जावंक जाय म्हणून, नाल्यार थंय खंय तरी लॉबीन रुलिंग लॉबीन बशिल्लो शिल्पकार आसतलो तो ताणें सांगला आसतलें हू इज द सुपर चीफ मिनिस्टर हू मस्ट हॅव टोल्ड की हे पास करून घे आयचे आज जावंक जाय म्हणून. नाव दॅट सेक्युरिटी ऑफ हिज ओन चेअर इज बिकम अ कन्सर्न मे बी. सो ताज्या खातीर आमी तेच म्हणिल्लें सुदीन ढवळीकरान बरे गायन म्हणले आम्ही 2 लाईन सेंटेन्स म्हणिल्ले. सो आवर ओनली थिंग इज that we are come out and we have gone on the well with only one thing, that we want justice for Goa. गोंयकारांची ज्यो मागण्यो आसा, गोंयकारांचे जे विचार आसा वेगळे वेगळे हातून how it can be misused, this has been coming on for the last 3 days. People of Goa are watching आणि ताज्या खातीर कायदो कडे खेळचे न्हय म्हणून आमी we had put our step against it. जितले रुलिंगान आसा म्हाका दिसता मिडियान विचारपाची गरज आसा if they were in sync with the bills that were moved today, because in days to come this will be detrimental to the faith of Goa. तुका कितें म्हणलें आसा जे आयज सगळे भायर वेळान गेलेले प्लस हे इश्यूज काडले पळय तुम्ही हितून सहमत आसा? आय तरी तो कोटमळे हांव बीजेपी बरा भितर ना म्हणून कोण म्हणटा हांवें तुका सांगलां जेन्ना एक फावटी इलेक्ट जालो न्हू मनीस लोकांक प्रॉमीस करता लोकांक प्रॉमीस प्रमाणे आमकां काम करचें पडटा ते प्रमाणे हांवें इश्यू बेजाचेर सपोर्ट केलो सरकार. हांव तरी बीजेपी तरी भितर गेलो जाय न्हू वाचपाक आसतना सपोर्टाक सांगलें म्हाका बीजेपीचो तें हें पळय आहा तेजें दारान पडे आहा ते रूट्स पडे आहा ते म्हाका लायक जाय. आतां हिंगा प्रॉब्लेम कितें जाला जायतीं बिलां आसलीं बिलां राती ऑपोजिशन लिडरान मागलें की बिलाचेर आमी आमकां चान्स दी चोवपाक आनी सिलेक्शन कमिटी घाल. आतां बील चोवपाक जाय तूं आतां समज पंचायत बील पळय आहा हांव म्हणा तें रायट वो रॉंग पूण एकदा एमेंडमेंट तर करपाक जाय कित्याक प्रॉब्लेम कितें आहा आतां समज थंय सगळे पयलीं सगळ्या इतलो आयलंड पळय आहा येल्लो आहा गोंयांत तेमी खूंय खूंय थिंगा आपल्या आटावन थिंगा झोंपडी काडून दवरली आहा. आतां हाल्या तें बील तरी सांग स्टेडियम येता तेंका सगळ्यांक तरी चान्स पडटा जाल्यार गोंयांत गेले आमच्या. तेका लागून एक एमेंडमेंट करपाक जाय आशिल्लो. आतां एमेंडमेंट करपाक मेळना सिलेक्शन कमिटी तरी केल्या आनी तो सगळे एकठांय जाल्या तर आमी तो एमेंडमेंट घातलो आनी ते तरी ते काड जाल्यार बिल पास जालें. सो तेका लागून आय फॉरगॉट. Your say on this? I say that I don't think so many bills in the history of one assembly itli fast are. Assembly lam kurbat ale. We requested the chief minister. I said just give us some more time. At least important bills like mining जाऊन गेले ते भूमिपुत्र म्हणते आणि पंचायत. This we need some more time. So we had an argument with him. And I have to compliment them. He too fast and bill print kon nasona.
पेपराचेर दिलां बिल बूक देखून प्रिंट करनासतना इतलें फास्ट दिलां. I have complimented the Chief Secretary for doing such good work for them in view of the elections. So these things don't augur well in society. Administration and administration म्हणलं काय ना, you must set a good example. So this is not a good example, this is a bad example, and somewhere we need to object to these things. Somewhere we need to show that our opposition is there as an opposition. So we have done our job, and we have been always doing our job as an opposition. The Bhumiputra bill pahala, it looks like another copy of another bill which was there, regularization of illegal structure on private land. That bill parat change केला आणि त्याला so they are just superseding acts. पाल्या बाहेर कोणी challenge केली, I don't know the sanctity of these acts which are being passed in the bill. It will be very embarrassing for the government to not to do anything on this. That bill act आतल्यान rules तयार करून rules आतल्यान practicality hard. Earlier जे ordinance हाडिल्ले regularization of illegal structures on private land. त्यात माझ्या वेळा हांवें पळयला कितली डिफिकल्टी आशिल्ली. ताज्यापेक्षा you are getting one more bill when that bill still exists. So I don't know what the intent, other than election engineering, what they are doing to fool the people of Goa, like the 10,000 jobs, like what they did to do. The environment पडिल्ले ना, गोंयकारांचे विशय पडिल्ले ना, all they are looking at practically today, I think it's just election engineering, and ताज्या खातीर हे assembly. You are talking about issue असा की आता कर्नाटकाचे चीफ मिनिस्टर सांगला his first priority is to complete the Madurai project. आणि या चीफ मिनिस्टर झालो म्हणून हे सगळे बीजेपीचे मंत्री स्टार्टिंग फ्रॉम चीफ मिनिस्टर ऑल देयर पार्टी प्रेसिडेंट ऑल देयर लीडर्स वेलकम हिम बसवराज बोम्माई. कर्नाटकाचे फुडें हांचे चलतले तो काल तुमकां कितें मातसो सेंटिमेंटल जावन सांगला आपूण खरो सिरियस आहा कसलो सिरियस आहा आनी विकल्या ती विकल्याच आनी आतां तुमी ताका कॉमेंट विचारता विल यू फायट दॅट बसवराज बोम्माई डू यू हॅव दॅट इन यू. See, there are so many things we wanted to ask. Now, oxygen deaths. We wanted to prove in the House today that the government of India is lying. Because the New York Times has quoted the health minister of Goa saying there are deaths and we are sorry. The High Court of Goa has said that. We wanted to discuss all these things. It is not that we ran away from this. I mean, point is we could not be accomplices to this fast track passing of bills. Bills म्हळ्यार कितें ताका हांव सांगता आनी आमी भितर ते फॉयरांनी सांगलें यू लीव अ गुड लेगसी. यू आर लिविंग अ लेगसी विच इज गोइंग टू बी वेरी बॅड. नोबडी इज गोइंग टू रिमेंबर यू फॉर वॉट यू हॅव डन. यू हॅव जस्ट लिसन टू समबडी एंड जस्ट स्ट्रीम रोड. अशें जायना. कायदे करतना डिस्कशन जावपाक जाय आनी कायदे लॉंग टर्म इफेक्ट आसता न्हू. इट इज नॉट जस्ट सिंपल वन दिस थिंग. One more thing is that you all talk as a strong opposition here. Yeah. And you say that this could be the last session. Yes. My election, sir. And you all are taking up the issues of the state. So how is this strong opposition also outside when you talk about elections? Oh, it is like only तुम्ही उलयता, दुसरे तुमच्या बरोबर ना, तिसरे उलयता ते बरोबर ना. कोण ते ना? Because there are always differences. हे तुमच्या बरोबर असतं, ते तुमच्या पाठी कोण बरोबर. ते ना म्हणजे आहा नाही राहत सगळे. No, opposition I'm talking about. When you talk about even elections, Election time असतं. पण आम्ही ओपोजिशन म्हणून आहा आणि आम्ही स्ट्रॉंग आहा विदिन द हाऊस अँड आउटसाइड द हाऊस. आउटसाइड द हाऊस वी डोंट बिकम वीक. वी रिमेन स्ट्रॉंग. So there is no question of anything. Now whoever who is not there, you ask them who is not there. I am there. You demand another session before election? See, there is nothing to demand from this guy. He has got people overnight and he passes bills overnight. See, today he has adopted, he has introduced a bill. Even if you go into the rules of procedure, there is no precedence for a introduction, consideration and passing on the same day. No. Today at 4 o'clock in the morning is the same day. Technically it is the same day. So he has introduced the bill on 4 a.m. He is passing the bill at, considering it in 6 o'clock, 7 o'clock and passing it tonight. So अशें उजो खंय पेटला गोंय बुडपाचें बी आहा फाल्यां कितें जावपाचें. सो टोटल कितलीशी बिलां पास केली 3 दिसांनी? 20 बिलां केली म्हणटात. At least certain 21. time has to go. टायम वचपाक जाय ना. विचार करपाक दिवंक जाय ना रे. सिलेक्ट कमिटी म्हणून कित्याक आसता ती? But these are laws which affect everybody. राणेबाब तुमची 50 वर्सां कंप्लीट जाताली. या 50 वर्सां तुमकां हें चित्र पळोवपाक मेळटा सरकाराचो कारभार. तुमचो कितें कमेंट आहा तेजेर?
आमी कमेंट कितें आसा तें आमी म्हणून भायर येवन बसल्यालो. हे कितले वायटशें दिसता तुमकां? इतले वर्सां तुमी राजकारण करता विधानसभेन, हांव अशें केन्ना जावना म्हणटा. ना मदीं डिफरन्सीस ऑफ ओपिनियन जाताले, परंतु we express it in the house and they have to also react. But they are not bothered. They want to steamroll. That is not correct. It is dangerous for the state also. एक म्हणजे There आमी is आता consequences later on. ते आमी 20-22 वर्सां वयर आसा, आजूच दिल्ले बिल आजूच आमी पास केन्नाच करूं ना. केन्नाच करूं. It is not contemplated. He was the speaker long time, 5 years he was the speaker, but he also not allowed. 48 hours before you have to introduce the bill. We will seek legal advice. We have taken the government to the court in the past. We will seek legal advice and we may take the government back in the court on this. हे काय जावची ना बिला कोर्ट आहा पॅन्डेमिकाच्या टायमान ताणी लूट मारली. जेन्ना गोंयची जनता मरताली ऑक्सिजन ना म्हणून तेन्ना मंत्री हांगाचे टेंडर करताले कितें आग्वाद जेल दिवपाक आनी कितें दिवपाक. सो जेन्ना जनता मरता तेन्ना हे पयशे जोडपाची रॅकेटां करताले हो सरकार. सो ह्या सरकाराक हें जें कितें केलां ती प्रक्रिया रॉंग म्हणून दाखोवपाक अशें जर आमी दोळे उगडे करूंक शकना. We can go to the court or then later to the people's court. So ये सगळे बिलां तांकां तुमी चॅलेंज Not सगळे ते भूमिपुत्र जरी will be surely challenged. केन्ना पंचायत. I mean legal advice. हांव आदवोगाद न्ही. We will take legal advice. We have taken them to the court and won in the past. काल सांगला पडटा. See, we are not against the bills. We are against the election engineering in the name of the bills. ही एकूय बिलां वच्ची ना. जशें 10,000 जॉब कांय जावचे ना अशी ही बिलां फुडें वच्ची ना. पूण लोकांक पिछार काडपाचें काम आनी मास्तर केलां तें तांकां हाडटा आनी they are using assembly for it, for the decorum of the assembly itself. If you see, we say it's the temple of democracy. खंय उरलें आनी कितें? तुम्ही बाबू कवळेकराक विचारा whether he agrees to the panchayat bill. He has to resign this town planning minister if he agrees. What is town planning? It is planning. This is no planning. This is planning म्हणते वस्तूच काबार आहे. महाराष्ट्राचे दाखील ताका वाचून जाल्यार महाराष्ट्राचे. So the point is, Babu Kavalekar's specific विचारा. So whether he supports this. You ask the revenue minister, Jennifer Manchara, whether she is supporting this. 4 फ्लॅटांची ऑक्युपन्सी आपल्याक धाड म्हणून जी फायल ताणें मूव केली तसलेच प्रकार. ना although Jennifer Manchara था पळय, she gets sanad fees from any land. Ask her whether she agrees with this panchayat bill. सांग म्हणून सांग. फॉरगेट काळजात हात घालून आपल्या डिपार्टमेंटाचोच विचार करून सांग म्हणून सांग. यू विल सी द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट इज ऑफ इंटरेस्ट इज ग्लेरिंग देयर. वन डिपार्टमेंट इज कॉन्फ्लिक्टिंग विथ एव्हरीथिंग एल्स. ऑल द रूल्स गो टू द डॉग्स. सिडको, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आणि MIDC आणि स्पेशल स्क्वॉड्स फॉर्म केले आणि इलिगल स्ट्रक्चर्स कितें आसा ते डेमोलिश करपाक लायले. They started doing it. So Maharashtra government came up with a similar policy to regularize illegal constructions all across the state. Without having a thought of things, they went ahead. As Bombay High Court and Maharashtra government is a sagri plea to regularize these illegal buildings by Rodeli. As they na, they can't so tale they na, and the whole thing, that act what they tried to pass has gone against them. So what did they do? In a place like Mumbai, where the Bombay High Court has come very strongly, I think these are cognizant application of mind from the law department, not the minister who's concerned. Is not happening, for which this type of things are happening, and instances are on neighboring state. Mumbai जे जाला ते जाल्ली गोष्ट तुम्ही तरी ताचेर करूंक सोदता. Somebody will go and do it. We are not against it, but you need to discuss and come out and see how best it can be done. Only to see how people are done and practically done, not election jumlas. Thank you.